फोटो व्हायरल झाले 21-22 फोटोज आसा ह्या फोटोजान काही स्कुलाचे स्टुडंट्स म्हणजे ह्या स्कुलाचे स्टुडंट्स तितून जे 23 जाण आसा भितर 4 चेडवां आसा आनी तशेंच 7 जाणां गव्हर्मेंट स्कुलाची आहा गव्हर्मेंट स्कुलाची चेडवां त्या मस्जिदीन आसलेली आतां जेन्ना आमी हांगा येयल्या त्या विचारपाक बाबा ह्या हिंदू चेडवांक तुमी मस्जिदीन कित्याक व्हरल्या कित्याक त्या फोटवांनी कितें दाखयलां हिंदू भुरगे उजू करताना ते मुसलमान करता नमाजा पयलीं तेच्या उपरांत हिंदू चेडवां हिजाब घालून जामा म्हणटा पळय तेंचे ज्या मॅट असतात ती तेजेर बसलेली ते बी नमाजाच्या पोजान जाल्यार तुमी तेंका शिकयलें कितें थंय व्हरोन कसलें वर्कशॉप हें विचारपाक आमी ताका हांगा येयल्ले हांगा येयले उपरांत कळ्ळें आमकां की तेंच्यांनी हें तांकां इन्विटेशन येयल्लें स्टुडंट्स इस्लामीक ऑर्गनायझेशन जे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन आहा पळय दीस इज एफिलिएटेड टू PFI पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज अ बॅन ऑर्गनायझेशन इन इंडिया सध्या त्यांना ह्या ऑर्गनायझेशन ज्या बॅन आहा पळय न्हू ताका एसोसिएटेड मनशाक असं इन्विटेशन येवन इस्कॉलान तेची चवकशी न करता ताका कित्याक धाडलें एक गजाल दुसरी गजाल ते भुरगे जे सगळे आसा पळय न्हू ते सगळे 18 वर्सांचे सकयल म्हणजे तांकां अशा मस्जिदीन धाडपाक किंवा अशा विच इज नॉट विदीन द करिक्युलम ऑफ हें किंवा खंयकुलाक व्हरता जाल्यार तेंच्या पॅरंट्साचें परमिशन घेवप कंपल्सरी आसा तें परमिशन हेंच्यांनी घेवंक ना आनी डायरेक्ट असेंब्लीलान उखल्ले आनी मस्जिदीन व्हरले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें कांय गायडन्स कांय ना इडियाक तेंच्यांनी कन्फर्म करूंक ना आमी धाडपाचें काय ना तें डायरेक्ट कितें हांकां साथ त्या भुरग्यांक व्हरलें आनी थंय व्हरून भितून आमकां अशें आयकपाक गेलें जेन्ना आमी त्या भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट केलें तितले 2 भुरगे वचपाक तयार नासले पूण तांकां सुद्दां जबरदस्ती थंय व्हरल्या आनी थंय गेल्या उपरांत तांकां उजू करपाक लायले तांकां मस्जिदीन बसयल्या ज्या पद्दतीन नमाजाक बसयता त्या भशेन बसयल्या चेडवां जेन्ना 4 जाणां भितून पावलीं तांकां हिजाब घालपाक लायले त्या चेडवांनी खंय हिजाब घालपाक मनाई केल्ली आमी घालना म्हणून सांगलें पण तांकां सांगलें तुमकां हांगा रावच्या हिजाब घालचें पडटलें हिजाब घातल्यात तितून तेंचे 8 जाण मौलाना आसलेले तेंच्यांनी PPT प्रेझेंटेशन दिलें थंयसर PPT प्रेझेंटेशन तेणी इस्लामा बद्दल सांगपाक लागलें अल्लाह अकबराचें मिनींग कितें मक्का कितें मदिना कितें आमी नमाज कित्याक पडटा तितून तेंच्यांनी एक असो स्टेटमेंट केलो की तुमी जे पुजता पळय न्ही ते फातराच्या देवाक आनी आमी पुजता पळय दिसना पूण आमचो फातर आसमानाचेर आहा दीस इज टोटली बायस दीस शोज दॅट दीस इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग मुस्लिमाक हें करपाचें आनी म्हाका सांग जेन्ना एक मुस्लिमाच्या तांच्या धर्मान आसा की बायलांनी मस्जिदीन वचप न्ही आनी ते मस्जिदे नूर मस्जीद मद्रासांनी तो मस्जीद जेन्ना त्या बायलां ते मस्जिदीन वचना तेन्ना हिंदू चेडवांक थंय व्हरपाचें कारण कितें तें आमकां फर्स्ट तुमी तुमच्या चेडवांक हाडना पूण आमच्या चेडवांक थंय व्हरता हें कशें जावंक शकता हें जावपाचें न्ही आमकां जशें दिसलें हितूंतल्यान की हें खंय तरी एक सॉफ्ट तरेचें जियाद आहा स्कूल जियाद आमी त्या भुरग्याक घालून त्या चेडवांक पळयल्या परत आमकां अक्षरशः केरला स्टोरीची याद येयली तांकां भुरग्याक घालपाक आनी कित्याक घालपाक तुमी जर सर म्हणटा ते वर्कशॉप म्हणटा हें कसलें वर्कशॉप हें वर्कशॉप कसलें आमी सगळे सर्व धर्म समभावना म्हणटा आमी स्कुलाक आव्हान करता की हांगा जितके मुस्लीम स्टुडंट्स आहा चेडे चेडवां तांकां आमी आव्हान करता तेंच्यांनी आमच्या वांगडा आमच्या देवळान स्कुलान देवळाची आमी ताका भगवद्गीतेचें पाठ करता पाठ शिकयता तांकां आमी हनुमान चाळीस शिकयता तांकां हे सगळें तांकां आमी शिकोवपाक रेडी आसा ते धाडपाक रेडी जातले ते टिका लावपाक आमकां आमच्या चेडवांक तुमी हें घाल म्हटलें तुमी टिका लावपाक थंय जितले दिवचे ना हंगामा करतले मागीर तुमी कितें आनी तुमी सांगता आमी म्हणटा फ्रेंडली इन्वायरमेंट कसलें फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता तुमी कसलें इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रिएट करता फ्रेंडली इन्वायरमेंट इव्हन ते कसपाक जाय तुमी आमकां मस्जिदीन व्हरता तुमच्या भुरग्यांक आमच्या देवान धाडा जावं न्हू लेट इट बी व्हेरी सेक्युलर पूण अशें जालें ना उलट तांकां डिफेंड करपाक लागले आमी जेन्ना आमकां ही गोश्ट कळ्ळी आनी आमी भुरगे कळ्ळे आमी अक्षरशः हांव पर्सनली ते भुरग्यांच्या आवयक मेळपाक गेलो तेन्ना ती आवय फुडेंच येना जाली भिवन आमी म्हटलें कांय करना म्हाका फक्त कळपाक जाय की बाबा तुमच्या भुरग्यां कडेन तें जालें कितें कितें शिकयलें हें आमकां कळपा खातीर येयलो आमकां तें कित्याक लागून येना जालें आमकां मागीर कळ्ळें की स्कुलांतल्यान तांकां फोन वचपाक लागले की तुमी कोणा कडेन कांय उलोवचें ना म्हणून आतां हें प्रकरण तरी कितें हितून 2 स्कुलां इनवॉल्ड आहा एक केशव स्मृती दुसऱ्या बायणा गव्हर्मेंट स्कूल थंय वयतले आमी कित्याक ह्या प्रकारचें अशें वातावरण आमी हेजे पयलीं केन्नाच पळोवंक ना स्कुलांनी स्कुलाचे मॅनेजमेंट कितें म्हणटा स्कुलाची मॅनेजमेंट आमकां प्रिंसिपलान कांय सांगूं ना म्हणटा आमच्या परमिशनी शिवाय तो तांकां थंय घेवन गेलो कोण घेवन गेलो डायरेक्टर कोरगांवकर पांढऱ्या कोलगांव आसा पळय स्कूल डायरेक्टर्स ओके येता तुला प्रिंसिपल आसा पळय तो शंकर गांवकर ओके एज पर द स्कूल गायडन्सा प्रमाणे स्कूल करिक्युलमा प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान कसलो वर्कशॉप करपाचो तांकडे हें दिवना परमिशन दिवना हे सगळे 100% हे प्रिंसिपलान केल्लें आसा आपल्या तकली प्रमाणे तशेंच न्ही आमच्या एज्युकेशन करिक्युलमांनी कसलेंच बरोवन ना की बाबा हे भाईचेरा करपाचो म्हणून भाईचेरा करपाचो पळय भायल्यान दाखोवपाचो जर तो देवूळ दाखोवपाचें भायल्यान
भितर कितें चलता तें सांगपाचें, थेरेटिकल सांगपाचें. मस्जिद आसा किंवा चर्च आसा ते भायल्यान दाखोवपाचें. तूं एक्शन करता पळय तें एक्शन करपाचें रायटूच ना. पर्सनल लॉन भितर आमी सेक्युलर स्कूल आसल्या कारणान तूं पर्सनल लॉचो ताचो हें करता, अविलना करता. तूं तुमच्या बायलांक घेना भितर मस्जिदीन, आमच्या चलयांक घेता. हिंदू आनी क्रिश्चन गेल्ली, मुसलमान घेवनात. सगळ्यांची समज आसपास जाल्यार सगळे मुसलमान बी वचून आशिल्ले भुरगीं, आनी थंय गेल्यार फक्त क्रिश्चन गेल्यात आनी हिंदू भुरगीं गेल्यात. दिस इज प्युअरली कॉन्स्पिरसी. कॉन्स्पिरसी तरी एक तरेचे सॉफ्ट जिहाद त्यांच्या विशयी हाडटाले स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान. इन्वायट करून तांकां इस्लामाकडे आकर्षित करपाचे त्यांचे षडयंत्र आम्ही सरळ म्हणटा आणि आम्ही याचं खंडन करता. आणि स्कुलान हे केल्या बद्दल स्कुलाची आम्ही निंदाय करता. ह्या प्रिन्सिपला वांगडा आनी लोक टिचरी गेल्ले. एक शुभांगी पालयेकर म्हणून ती बेकरी शिकयता काय, आणि एक तांचो लॅब असिस्टंट गेला केरकर म्हणून. हांच्या तिगांचे आमी सस्पेन्स करचे म्हणून तांकां आमी मागणी केला. कित्याक हांच्यांनी प्रिन्सिपलाक आनी मॅनेजमेंटाक सांगिनासतना भुरग्यांक थंय घेवन गेलो. और त्याचा व्हडलो धोका हा खबर आहा आमच्या हिंदू समाजात. अशा प्रकारचे घटना घडप म्हणजे एक तरेच्या भुरग्यांक एक्सपोज करप, आणि हाचो जो परिणाम जातालो फुडें तो भयंकर जावंक शकता. तेन्ना असल्या गोष्टी स्कुलान घडचे न्ही म्हणून आमी हांगा सगळे उपस्थित आसा. प्रिन्सिपल मेळ्ळो, प्रिन्सिपल कडेन उलयले आमी, कळ्ळें न्ही. म्हाजे 3 प्रश्न आशिल्ले. कायद्यान चलपाचे स्कूल शाळा जे आहा पळय ताणें 3 उतरांचे ना म्हणले आनी मागीर सॉरी म्हणलें. सॉरी जायना म्हणलें. जर तुवें कायद्या प्रमाणे तुजे कडेन लॅटर बी आसा वर्कशॉप करपाचें जाल्यार आमी येनाशिल्ले. तुजें कांयच ना. हाजो टोटली प्रिन्सिपल त्या चेहऱ्याचो ताणें अविलना केल्लें आसा आनी आमी त्या प्रिन्सिपल सस्पेंड करपाक मागता. त्या पुलिसाचो रायटूच ना बसपाक. फुडलो स्टेप सस्पेंड जावूंच जाय. आनी हे जे पळय आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्कुलान वचपा जाय, हाज्या फुडें हे जे वर्कशॉप आहा पळय ते कशेंच जावचें ना. थेरोटिकली हांगा स्कुलान बी जाता, थेरोटिकली उरतले. वर्कशॉप करपाक ITI न्ही, ITI स्कूल न्ही हे. कित्याक की ज्या प्रिन्सिपलान जें कितें कृत्य केल्लें आहा आनी जें तेणी ज्या पद्दतीन भुरग्यांक घेवन एका मस्जिदीन गेल्लो, पूण ज्या मस्जिदीन घेवन गेला खंयच्या लेटराच्या डायरेक्शनान तर स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हें ऑर्गनायझेशन एफिलिएटेड टू PFI जेका सरकारान आनी केंद्र सरकारान बॅन हाडिल्लें आहा. हें जें ऑर्गनायझेशन जे टेररिस्ट एक्टिविटीजाक सपोर्ट करता, अशा एक्टिविटीजाक सपोर्ट करणारे हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनान स्टुडंटांक व्हरून कितें पाठ पडोवंक शकता हे तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आनी ह्या एक्टाक ह्या लेटराक जेका ना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ना एन्डोर्समेंट आसा, ना ADIचे एन्डोर्समेंट आसा, ना ताच्या इन्स्टिट्युशनाचे चेअरमॅनाचे किंवा मॅनेजमेंटाचे एप्रुवल आसा. ह्या प्रिन्सिपलान खरेंच चुकीचे एंटी नॅशनल एक्टिविटीज केल्ले आनी ते गोश्टीक ताणें सपोर्ट केल्ले अशें दिसून येता. कारण त्यांनी मॅनेजमेंटाक न विचारता, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक न विचारता जे त्यांनी कृत्य केल्लें आहा, हांव म्हणटा की ताजें त्वरीत सस्पेन्शन जावचें. तशेंच ताजेर पुलीस डिपार्टमेंटाल इन्क्वायरी जावची आनी ताका पुलीस डिपार्टमेंटान आपल्या ताब्यात घेवचें. कारण हे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आसा आनी टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनाक भुरग्यांक तो घेवन वचप आनी त्या मस्जिदीन काही भुरग्यांनी ज्या एका मोलानान ज्या पद्दतीन भुरग्यांचे पाठ शिकोवपाचे धर्माचो भेदभाव करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आहा, धार्मीक भावना दुखयल्ले आहा, त्या आदाराचेर आनी एंटी नॅशनल एक्टिविटीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीकूय आनी प्रिन्सिपलाक दोगांकूय अटक करपाची गरज आसा. अब्दुल रहमान, युनिट सेक्रेटरी SIO कास्को युनिट, हांचे मेन हेड ऑफिस आसा मिरामार पणजे. आणि हे अत्यंत घातक ऑर्गनायझेशन आसा. हे देशाक हे टर्माइट्स हांव म्हणटा, कारण हे वाळी लाकडाक कशी वाळी लागता तशी देशाक लागलेली वाळी ह्या तांकां त्वरीत तांकां काबार करून उडोवपाची गरज आसा. ह्या गोश्टीक लागून आमच्या भारतांतल्या प्रत्येक नागरिकाक फुडें येवन हे सगळें सोडोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी जर अशे इतर काही गोश्टी जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जर हेंच्या नांवाचेर जर पत्र जर येता तांच्यांनी आपापल्या लागच्या पुलीस डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें. धन्यवाद. कायणाक इन्स्टिट्यूशन आसा, थंय आमचे काही भुरगे गेल्ले आसा. आतां थोड्या वेळान आमी थंय वतले आनी ते कितें क्वायरी जे कितें करपाचें आहा तें आमी त्या पद्दतीन करतले आनी ते मिडियाच्या माध्यमातून तुमकां सगळ्यांक कळयतले. सेनाचे आमकां तुमी सर्कुलर येयल्ले, गव्हर्मेंटाचे सर्कुलर न्हू, एका ऑर्गनायझेशनचे सर्कुलर. आनी आमच्या प्रिन्सिपलान कितें केलें, त्या भुरग्यांक शिकोवपाच्या उद्देशान तांकां थंय धाडले. बरें शिकतले भुरगे त्या सर्कुलाचेर तशेंच मेन्शन केल्लें आसा. पूण बाकी कितें आसलें तें आमकां खबर ना. हांवें सगळ्यां पयलीं एपॉलॉजी मागल्या सगळ्यां कडेन. एक मिस्टेक जाली आमची, टोटली मिस्टेक. आनी हे सगळें लक्षांत घेवन हांवें आमच्या प्रिन्सिपलाक सस्पेन्शन ऑर्डर दिली आसा. आणि हेचेर काय उलोवपाचें ना. आमची ग्रेट मिस्टेक, मॅनेजमेंट हेची ग्रेट मिस्टेक. आमची भुरगीं थंय गेली आनी तेंच्यांनी तें कितें केलें तें सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. पूण ती ग्रेट मिस्टेक. हेच फर्दर अशें आमचें घडचें ना.
कित्याक हे सांस्कृतीक स्कूल हे ज्ञान दिवपाचें मंदीर हें हांगा बरे बरे भुरगे आमचे घडोवन गेले डॉक्टर जाले इंजिनियर जाले सायंटिस्ट जाले IAS ऑफिसर सुद्दां ह्या इस्कुलाचो भुरगो आज जाता कर्नाटका कॅटराचेर आनी अशा परिस्थितीत सांस्कृतीक इस्कुलान हे घडप हेच्या सारकी दुर्दैवाची गजाल आनी दुसरी ना हांव खाला मान घालून सगळ्यांची एपोलॉजी मागता चेअरमॅन हे नात्यान आनी आमच्या हेका चेअरमॅन हेका प्रिन्सिपलाक हांव सस्पेंड करता आनी कितें विचारपाक जाय प्रिन्सिपलान आनी दोग जाण कोण आसा ना ती सर ल्हान कोण टिचराक आमी सस्पेंड तुमकां जर दिसता जाल्यार हांव करता म्हाजें कांय ना तुमकां जर दिसता त्या टिचराक सस्पेंड आमकां नाका तुका ना म्हाका जाल्यार कितें आसा तुम्ही मेमोरंडम ना, म्हाका हे मोठे काळजी घेवपाचें कित्याक हांवें मेमोरंडम घाल तांकां हा मेमो मेमोरंडम काडपाचें मेमोरंडम घेवपाचें मेमो दी तांकां मेमो दिवपाचो बरोबर सर पूण